वर्सांनी काही जाण थोडे उरलेले ओके ताका लागून तिका परत एकदा एक्सटेंशन जे आसा 31 मार्च 2021 पर्यंत दिल्ले आसा जेणे करून एक थोडे जाण उरले ताका ताचो बेनिफीट मेळटलो ओके एक्सटेंशन दिला मी गोवा दमन एंड दीव मोटर व्हेकल टॅक्स जो आशिल्लो पळय न्ही तो ह्या हातूंतल्यान पास केला आनी तेजें रेजोल्युशन जें आसा म्हणजे कमर्शियल व्हेकल ज्यो आशिल्ल्यो तांकां आमी 50% रोड टॅक्स डिडक्शन दिल्लें आसा 31 मार्च 2021 पर्यंत जे टॅक्स फारीक करतले तांच्या खातीर कमर्शियल व्हेकल ओन्ली म्हणजे गोंयकारांच्यो बिझनेस करपाच्यो गाडयो ज्यो आसा ह्या सगळ्या जाणांक 50% डिडक्शन दिला कारण 1 मार्च पासून तशें 6 म्हयने मॅक्झिमम सगळ्या जाणांच्यो गाडयो बंद उरल्या तांकां ताजेर आमचो पेनल्टी भरची पडची ना किंवा इंट्रस्ट लागचो ना ओके उरलेल्याच 6 म्हयन्याचो तेंच्यांनी भरून आपल्यो कमर्शियल व्हेकल गोंयांतल्या प्रायवेट लँडांचेर आमकां जांकां झाडां रोवपाची आसा म्हणजे आपली स्वताची लँड जाका प्लांटेशन करपाचें आसा ताच्या खातीर आमी आयच्या कॅबिनेटान डिसिजन घेवन द प्रमोशन ऑफ द कमर्शियल ट्री प्लांटेशन आनी प्रायवेट नॉन फॉरेस्ट म्हणजे ही झाडां विशेश करून आमी जाका म्हणटा की चंदन प्लांटेशन आसतलें सागवान प्लांटेशन आसतलें ह्या सारकेली प्लांटेशन्स आपूण करपाक जाता ती 3 वर्सांनी किंवा 5 वर्सांनी परत ती ट्री कट करपाक फॉरेस्टा कडेन परमिशनाक येवपाक मेळचें ना वायल आतां गरज ना येवपाची आतांच तो प्लांटेशनाक वयता आसतना तेणी परमिशन घेवपाचें आनी प्लांटेशन करपाचें वी आर प्रमोटींग द प्रायवेट फॉरेस्ट प्लांटेशन्स इन शॉर्ट ह्या पॉलिसींतल्यान ताणें आपले सगळे पेपर लिस्ट आतांच सबमीट करपाचें आनी जेणे करून तेणी 3 वर्सांनी किंवा 5 वर्सांनी तें प्लांटेशन कट करपाक वचूं येता ओके आमी तितूर खैर म्हटलां सँडलवूड म्हटलां किंदळ म्हटलां माट्टी म्हटल्या ओके टीक म्हटलां आनी रोजीवूड म्हटलां जाल्यार आजुनूय हितूर कितें आसत जाल्यार बाय टेकींग द परमिशन ओके एड करपाक स्कोप दवरला 5-6 म्हयन्याचे मिड डे मिल्स जे उरलेले ते डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केटींग फेडरेशन्स ते तेंच्या घरा पर्यंत पावोवपाचें प्रोविजन जे आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक परमिशन दिला लँड अलॉटमेंट पॉलिसी फॉर द इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर एट तुएम विलेज एट पेडणे तालुका लँड अलॉटमेंट पॉलिसी जी आशिल्ली ती आमी एप्रुवल घेतला जशी आमी इलेक्ट्रिसिटीची ड्यूज रिकवरी स्कीम केली द सेम धर्तीचेर इट इज अ ड्यू रिकवरी एंड सेटलमेंट स्कीम फॉर द 2021 फॉर द रिकवरी ड्यूज ऑफ PWDची वॉटर सप्लायची खूब पेंडींग ड्यूज आसात खूब वर्सां पासून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जशी 30-35 वर्सांची बिलां लोकांनी फारीक करूंक नाशिल्ली सेम टायपचे बिल्स आसात ती बी रिकवरी बिल्स जी आसा ही हातूंतल्यान रिकवरी जातली एप्रॉक्सिमेटली एक 125 crores रुपीज सुमार हे रिकवरी जावपाक शकता वॉटर सप्लाय तेजो सेम वे त्याच धर्तीचेर आमी 50% वन टायम सेटलमेंट there is a land acquisition for the construction of the link road from its junction of the NH66 म्हणजे ओल्ड NH17 हायवे टू द दारगळे मोपा एअरपोर्ट जो आमकां नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट सँक्शन जाला मोपा कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे NH17 म्हणजे आतांचो NH66 ताज्या खातीर आमी ताजो हे जे आसा पळय लँड एक्विजिशन पॉलिसी क्लियर केल्ली आसा जेणे करून मोपा कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे जाता तितके बेगीन 1.5 वर्साच्या भितर प्रोजेक्ट पुराय करपाचो आसा त्या खातीर कॅबिनेटान ताका एप्रुवल दिल्लें आसा नवीन योजना आज लॉन्च केल्या जे डिप्लोमा इंजिनियर्स आसात डिग्री इंजिनियर्स आसात हांच्यांनी म्हणजे 5 lakhs फॉर द डिप्लोमा इंजिनियरिंग आनी 10 lakhs फॉर द डिग्री इंजिनियर्स नवीन जेंच्यांनी आत्तां बिलो 35 years जे आत्तां पास आउट जाल्या तांच्या खातीर डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा विदीन देम तांच्याच भितर कॉम्पिटिशन्स जातले आनी तांकां हें काम अलॉट केलें वयतलें डिप्लोमा होल्डरांचो सेपरेटली स्लॉट आसतलो डिग्री होल्डरांचो सेपरेट स्लॉट आसतलो प्रत्येकाक काम मेळचें हाज्या खातीर प्रयत्न आसा कारण बारीक काम आसा हे ओल्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकांच परत परत मेळटा 5 लाख आनी 10 लाखाची सकयली जे नवीन इंजिनियर्स आसा तांकां काम मेळपा खातीर आनी तांची इवन दो EMD आनी हे जे आसा पळय न्ही ते सुद्दां फॉर द 500 रुपीज आनी 1000 रुपीज इतकी कमी दवरलेली आसा ह्याच कॉन्ट्रॅक्टाचेर ताका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळ्या उपरांत EDC कॅन फायनान्स EDC बरोबर टायप केला ताका जे 10 लाख रुपया गरज आसा ते EDC फायनान्स करूं शकता जेणे करून गोंयांतले जे इंजिनियर्स बेकार आसा तांच्यांनी आपलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्टर्स जावपाचें प्रमोट करपा खातीर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना 2020 फॉर द इंजिनियरींग प्रोफेशनल्स हे सुरू केल्लें आसा ह्याच धर्तीचेर आमी आत्तां PWDन सुरू केला
फुडें WRD कडेन येतले, फुडें वेगवेगळी कामां गोंयकारांक मेळची हाच्या खातीर हे प्रमोशन आसा. ओके, आमी पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डॉक्टर रमेश जैन आनी डॉक्टर अनुभव गुप्ता हे आमी कन्सल्टंट हे लॅब सेट करता आसतना घेतलेले ड्युरींग द कोवीड. तांकां आमी अप्रुवल दिल्लें आसा. अपॉइंटमेंट ऑफ द 2 व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग इक्विपमेंट हितूंतल्या प्रिझन डिपार्टमेंटांतले, दॅट इज नॉट अ बिग थिंग. अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशन RK श्रीवास्तव हांच्यांनी रेजिग्नेशन दिल्या उपरांत त्यांच्या चोकाराम गर्ग, श्री चोकाराम गर्ग IAS हांकां आमी स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणून तांकां अपॉइंट